नाका तुम्ही रायटिंगान दियात ही ऑर्डर आमकां मान्य ना म्हणून म्हणजे कांयच हरकत ना। हांव म्हज्या डायरेक्टराक सांगता आयज जर तुम्ही आयचो दीस पर्यंत वाट पळय तेंचो जर स्ट्रायक सोंपना जाल्यार ही ऑर्डर कॅन्सल कर म्हणून। न्ही आमी आतां न्ही आमी तुमच्या उतराक लागून फाटीं सरता पूण आमकां इतलेंच जाय की आमकां एक तरी स्केल तरी जाय इफ कायद्यान जर रेग्युलायज करपाक मेळना कितें लावपाक मेळटा आनी तुका परत सांगता 16,000 रुपयान मरे आतां पर्यंत तुमकां कोणी मेळ्ळा आसतलो फक्त तोंडान सांगून गेला हांवें ऑर्डर काडला। परत सांगता तुका पॅरा टिचरांचो विशय वेगळो आसा तुमचो विशय वेगळो आहा। हांवें आत्तां देवाचे कृपेक सगळ्या जाणांक जेंकां 12,000 रुपया मेळटाले तांकां 25,000 हाडून बसयलो। हांवें टिचरा खातीर केला की आयज पर्यंत खंयच्याच सरकारान करूंक ना। तुम्ही जाय जाल्यार मुद्दामून सगळ्यो ऑर्डरी काडून पळय फाटल्या तुका सांगता 2007 पासून तुका तो सांगूंक येयल्लो पळय न्ही रे ताच्या सरकाराच्यो ऑर्डरी पळय कश्यो आहा त्यो आनी म्हाज्यो ऑर्डरी पळय मागीर तुका कंपॅरिजन कळटा। कॉन्ट्रॅक्ट टीचर कंप्युटर भायर घेतले ना प्री एम्प्लॉयमेंट भायर घेतले असो हांव तुका परत एक सांगता आयक हे सगळे विशय जे आसले पळय न्ही रे तूं सांगता ते प्री एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट टीचर पॅरा टीचर डबल पार्ट टायम टीचर लेक्चर बेसिस टीचर हे वेगवेगळे आसा। म्हाजें कांयच म्हणणें ना ओके तुमकां ऑर्डर घेवपाची आसा ऑर्डर घेया नाजाल्यार आयज खालचो पर्यंत स्ट्रायक सोंपना हांव डायरेक्टराक म्हाज्या सांगता वॉटेवर द डिसिजन कितें तें घे। हांवें म्हाजी ऑर्डर जी काडल्या आहा पळय न्ही ही 29 तारखे दिसा काडलेली आसा तांकां 16,000 रुपया पगार मेळटालो ताज्या उपरांत ह्या जुनाच्यान 10,000 रुपया 25,000 रुपया पगार जाल्लो आसा तांकां पयलीं 10 म्हयन्याचो पगार मेळटालो रेग्युलर आसा तांकां 12 म्हयन्याचो 12 म्हयने पगार मेळटलो। जे टिचरा खातीर करपाक जाता तें सगळें केलां वॉटेवर द सर्व शिक्षा अभियानान तेच्या भितरल्या 5-6 टिचरा खातीर क्वॉलिफिकेशनाचो इश्यू आहा बट तरी सुद्दां तो सायडीक दवरून गेली 10 वर्सांची तेची सर्वीस आसा कायद्यान जितके दिवपाक मेळटा तितके आमी दिल्ले आसा। हांवें तांकां ही गजाल तांकां स्ट्रायकाक बसच्या पयलीं सांगलेलें ताच्या पयलीं काडलेली कित्याक स्ट्रायकाक बसून कितें केलां म्हाका खबर ना पण हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें वॉटेवर द थिंग्स रेग्युलायज ते म्हणटा तांकां पार्ट टायम कायद्या जो आहा पळय न्ही रे त्या कायद्यान केल्लें। ओके थँक्यू मातसो फाटी होय तुम्ही स्ट्रायक विड्रॉ करताय ना सांगता चलो बरें सांग मरे ओके डिमांड ऑलरेडी हो 5 वर्सां फाटीं आसलो हो डिमांड जो आसा तो 5 वर्सां फाटलो डिमांड तो आतां आमकां हेची गरज नासली आतां आमकां कॉन्क्रीट कितें तरी जाय आसलें आतां तुमच्या फुड्यान सीएमा कडेन उलयला आमी म्हणून आतां सीएम घेवन आयलो इतलो राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना घेवन येता तेन्ना आमचे रिस्पेक्ट करपाचे एज अ टीचर म्हणून आमकां रिस्पेक्ट आसा आनी तेणी 5 रुपया सुद्दां हाडल्यात आमी तेज्या हेका रिस्पेक्ट दिता आसले कित्याक जाणां तेणी सांगलें की हे सद्या घे तेजे उपरांत डिस्कस तुम्ही विड्रॉ करता आतां हय न्ही एक सांगता तुमकां हो हे जे आसा ते आमी आत्तां घेतला कित्याक फाल्यां दिवाळी आनी हिंदू आमचो मोठो सण तो सो हांगा बसून तेणी आमकां तो करपाक नाका आनी तेंकाय तो आमी हांगा बसलेले नाका म्हूण ते येवन गेले तेज्या उपरांत दिवाळी जाल्या उपरांत परत आमी तांकां मेळटले तेजे डायरेक्टराक दितले आमी कितें आहा ते आनी तेजे उपरांत दुसरो स्टेप जो आहा तो नेक्स्ट दिवाळी उपरांत टेम्पररी सस्पेंडेड म्हणून येता आमी तुमचो स्ट्रायक हय टेम्पररी सस्पेंड ना टेम्पररी एक 4 दिसा टेम्पररी विड्रॉ हय टेम्पररी विड्रॉ अशें म्हणूंक येता ना 4 म्हणजे दिवाळी जाल्या उपरांत रोखडेच परत मेळटले बसून डिस्कशन करुया म्हणलें सीएमान सो तुमच्या हुजीर सांगलें बसून सीएम डिस्कशन करुया डिस्कशन केल्या उपरांत कितें तें कॉन्क्रीट काडून रेग्युलरायजेशन एटलिस्ट आमी आमचो डिमांड कसो आसलो एटलिस्ट कायद्यान बसना म्हणटा कायदे खूब चेंज करपाक मेळटा आयज बाकीच्या स्टेटींनी बी आपणाची पॉलिसी केला स्टेट पॉलिसी केला त्या अंतर्गत आमी म्हणटा पॉलिसी कर तूं जर तांकां 80,000 दिता जाल्यार आमकांय 80,000 दी म्हणना रेग्युलर टिचराक दिता पूण स्केल बसय स्केलींतल्यान आमचे PF वचूना आमकां लोन फॅसिलिटी मेळना आमच्या महिला ज्यो टिचर आसा तांकां CCL म्हणजे अशें मॅटर्निटी एटलिस्ट मॅटर्निटी तरी मेळची हांगा कशें जाता ही जर महिला टिचर 6 म्हयने मॅटर्निटीचेर गेली जाल्यार 6 म्हयन्याचो पगार कट मागीर तिणी कशें बरो भुरग्याक आपणाच्या तेणी कशें संवसार चलो सो तें नाका बाकीचे जरी आमकां ते सगळें दिना जाल्यार बेजीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमची मागणी आसा तीच मागणी घेवन आमी बसलेले आयज पर्यंत कांयच जायनासलें पयले तुमी ही केन्नाची ऑर्डर तुमी पळयात ऑर्डर पळयात केन्नाची आसा ती ऑर्डर 19 डिमांड आमचो 17चो डिमांड 19 सांगलो तेणी आनी आयच्या दिसाक आमी 22 आसा 22 लागीं पावले सो कांय गोश्टी अश्यो टिचर्सांक खूब वेट केलो आमी खूब वेट केलो रावले आमी सरकाराचे विश्वास दवरून रावले पूण जेन्ना कांयच पोटाक जेन्ना भूक लागता पळय तेन्ना पोटाक जेन्ना चिमटो येता तेन्नाच कळटा आनी तेज्या खातीर आमी हांगा येवन आसा आज पळय कशें आसा आमी म्हणटा की डेव्हलपमेंट व्हडले बंगले आमी आमचो सरकारा कडेन कितें आहा एक टायमार 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट एक 2 वर्सां डिले कर काय प्रोजेक्ट आसा तो टेम्पररी दिवाळीच्या सणाक लागून
आमी सस्पेंड करता तेजे मुखार उलयतले आनी उलयल्या उपरांत जर तेणी मान केले ज्यो कितें गोश्टी आसा डिस्कशनान येतल्यो नाजाल्यार परत आसा तशेंच कंटिन्यू करचें पडटलें आमकां. हो फक्त आमच्या रायटा खातीर हातून आनी एक मुद्दम सांगा, इतलेय राजकारणी आले कोणाकूच आमी पॉलिटिकली इंटरफियर करून दिवना. तुमी पळयले आसत कोणीच हांगच्यान तेंच्या मनान कितें आहा तें उलोवंक शकता, पूण आमी तर तुमकां सपोर्ट करता किंवा तुमी आमकां सपोर्ट करा आमी येता अशें केन्नाच सांगून दिवना. हांगच्यान कोणाची एक सिंगल चाय सुद्दां कोणा कडची घेवना. कोणाचें हांगा कांयच ना. येयले सपोर्ट केले तुमी चला इतलेंच आसा. कारण आमी आमचें सरकार आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते मोस्टली चडशे बीजेपीचे कार्यकर्ते आनी हे जे घडलां ते म्हणजे सीएम हांगा पर्यंत येवपाक सुद्दां तेंच कारण आसा. तांकां खबर आहा ते सगळे बीजेपीचे सपोर्टर, पूण आमच्या अधिकाराक लागून एकट्यान झगडून कांय मेळना म्हणून आमकां कलेक्टिवली बसचें पडलें.